येवकार हा समृद्धा कणगावकर. सुरतपळ्याचे हेडलाईन्स. गावडे हांका काडपाचो निर्णय आपलो आसा, सांगले मुख्यमंत्र्यान. जाल्यार भ्रष्टाचार उक्ताडार हाडिल्ल्यान मंत्र्याक ख्यास्त जाल्ल्याचो विरोधकांचो दावो. आयकॉनिक कोलवा बीच आता उरलो ना आयकॉनिक. गार्डन केल्ले जाले गायब. नूतनीकरणाची जाल्या पुराय अवतिकाय. केळबाई कुर्टी शेतकारांनी शेतात घाम घालपाक केल्या सुरवात. पूण सरकारी कसलीच मजत मेळनाशिल्ल्यान शेतकारांनी उक्तायला खंत. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोविंद गावडे हाणें मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला आदिवासी कल्याण खातें भ्रष्टाचारात घुस्पलां असो आरोप केल्ल्यान कांय सप्तकां उपरांत तांकां राज्य मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयला. जरी औपचारीक स्पश्टीकरण दिलें ना तरी तांच्या दाव्यांचेर ही थेट प्रतिक्रिया आसा अशें विरोधी पक्ष ठामपणान सांगता. मजगती गावडे हांकां काडपाचो निर्णय आपलो आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगला. आता हे खबरे उपरांत आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्या. पळयात. डिसाइडेड बाय मी. निर्णय आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या संदर्भात हांव काय हे उलोवंक शकना. पहिली गजाल म्हटल्यार कोणाक मंत्रिमंडळांत घेवप, कोणाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडप, हे सगळे अधिकार हे मुख्यमंत्र्याचे असतात. The recent dropping of Govind Gowde from the cabinet by Dr. Pramod Sawant is a reflection that the BJP is intolerant to those who expose corruption. This seems to be their policy of intolerance to corruption. It is definitely not a stitch in time to save the failures of this government. There are several charges of corruption on several ministers, and I believe that it is the prerogative of the Chief Minister to choose who should be a minister in his cabinet. But one thing from what is happening in Goa today, across the state, several charges of corruption against several ministers, but this seems to be selective. And one thing for sure, that the people of Goa in 2027 will make sure that most of these people will have to pack their bags and to be sent home in the 2027 elections. जो देरेप्यांत काढला तो कित्या खातीर काढला तो सरकारान सांग म्हणसर सरकारान ताका काढल्याचे फाटल्यान कितें कारणां आसूंक शकता हाजे लोक जायते निश्कर्श घेतले. एक एनालिसीस अशी आहा की जेन्ना म्हजो असलो लेजिस्लेटर ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर, जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेंको दिलो. आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान तेन्ना ताका काडलो. हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा, करप्शन केलें जाल्यार तुका प्रोटेक्ट करता. ही जी इमेज आमच्या गोंयच्या सरकाराची जाल्या आनी गोंयची जाल्या, ही इमेज ब्रँड गोवा खातीर वायट, आमचे इमेजी खातीर वायट. आनी हाजे खातीरूच म्हाका दिसता सरकारान म्हणल्यार तांच्या पक्षान नाजाल्यार तांचे हायकमांडान नाजाल्यार मुखेलमंत्र्यान बेगींतल्या बेगीन क्लॅरिफाय करपाक जाय ताका कित्याक काडला. ताजे मागीर आमचे असले जे कोण मदीं उलयतात ते बंद जातले. गोविंद गावडेक काडपाक एक्चुअली सरकारान खूब लेट केलो, कित्याक गोविंद गावडेचो जो अहंकार आसलो आनी जो तो आपणाक शहनशाह समजतालो ताका एक्चुअली खूब पयलींच देंवोवपाक जाय आसलो. आनी पळोवपाक गेल्यार तेजी लायकीच नासली मिनिस्टर जावपाची. रिजन कितें आहा, इतली बरी आमची कला अकादमी तेची तेणी वाट लायली. एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो टोटल फेल जाल्लो आसा. आयज गोंयान जर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साची जर स्तर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साचो जाल्यार खंय पावल्लो आसा. सो हे सगळे जे गजाली आसा पळय हे आयज एक्चुअली प्रूव जाल्या की तो लायकेचो ना म्हणून. पूण
आतां कितें जातलें, आतां एक विक्टीम कार्ड तो खेळटलो, आपल्याचेर अन्याय जालो, आपूण सत्याच्या मार्गान आसा. आमी एक हेच्याय पयलीं आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलेलें, जर गोविंद गावडे खरोच सत्याच्या मार्गान आसा जाल्यार तेणी जे कोण ऑफिसर करप्शन करता, जो कोण मिनिस्टर करप्शन करता, जर सीएम करप्शन करता, सीएमाचे डिपार्टमेंट करप्शन करता, तेणी ते एक्सपोज करचें. बेश्टें सांगून तोंडान बाता करून रावचें न्हू. आतां ताका काडलेलो आसा, आतां ताका बरी एक संदी आसा डिपार्टमेंटाचें, एसटी डिपार्टमेंटाचें जावं नाल्यार खंयच्या मिनिस्टराचें हे करप्शन आहा तें एक्सपोज करपाचें. सत्याच्या वाटेन तो रावतलो जाल्यार गोंयची जनताय तेच्या वांगडा रावतली. पूण जर तो अशें पोके फार मारतलो आनी बेश्टे तुट्टेचे जर सोरोप दाखयतलो जाल्यार कोणूच लोक ताका सिंपथी दिवपाचे ना. कित्याक तेणें कितें करपाक जाय तें केल्लें आसा. फ्रॉम एक धाकटो मनीस टू केदो व्हडलो मनीस हें जावपाक ते जर्नीन तेणी कितें केलां तेकाय खबर आसा. सो हेका लागून तेणी विक्टीम कार्ड प्ले करचें न्हू. कितें एक्सपोजर आहा तें एक्सपोज करचें, नाजाल्यार ओगी घरान तेणी आतां बसून रावचें. 2027 आरजी प्रिओळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी काम करीत आसा. तेका घरा बसोवपाचें काम हे निश्चित 2027 आरजी करतलो. आनी एक तेणी आपले एक तेणी स्टेटमेंट केला की आपूण सामान्य लोकांक लागून आवाज काडीत आसा म्हणून, बारीक लोकां खातीर आवाज काडीत आसा. जेन्ना भोमाचे लोक रस्त्याचेर, जेन्ना भोमाचे हायवे ओपोज करपाक रस्त्याचेर जेन्ना झगडटाले तेन्ना ह्या गोविंद गावडेचें तोंड बंद आसलें. जेन्ना त्या 80 वर्साच्या 75 वर्साच्या भोमाच्या बायलांक थंय, एसटी समाजाच्या बायलांक थंय पुलीस दनपारचेर व्हरता, पुलीस स्टेशनाचेर व्हरता, तांकां थंयसर दवरता, तांकां खावपाक जेवपाक तांकां दिना, कोणाचो हात डिसलोकेट जाता, कोणाक प्रेशराचेर जाता भिवन, कोणाक डायबिटीज, कोणाची शुगर वाडटा. हें इतलें जाता आसतना गोविंद गावडेचें तोंड बंद आसलें जाल्यार हो गोविंद गावडे केन्ना लोकांक लागून उलयला. जेन्ना थंयसर आमचे जायाचे फुलकार आसा, त्या फुलकारांचे जमनीचेर थंय उजो घालता, तेंचे जे पीक आसा ते नश्ट करता, तांकां थंयसर तेंचे जमनी विकपाचो प्लॅनिंग चलता, तेन्ना हो गोविंद गावडे खंय आसलो. जेन्ना सावयवेरा व्हडलो प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना आख्खो गांव एकठांयलो, ते आख्या गांवान ते ओपोज केल्ले, तेन्ना हे गोविंद गावडेचे तोंड बंद कित्याक आसलें. सो गोविंद गावडे केन्ना बारीक समाजाच्या लोकांक लागून उलयला पळय आमकां तरी उगडास ना. बारीक समाज कश्टकरी समाज म्हणून फक्त समाजाक यूज करपाचो, समाजाचो फायदो घेवपाचो आपलो वोटीक लागून, आनी आपूण श्रीमंत जावपाचो हेच तेजें ध्येय आसा. आनी आपूण पॉलिटिक्सान रावपाचो, आपूण आमदार मिनिस्टर जावपाचो हेच सेल्फिश ध्येय ते गोविंद गावडेचें आसा हें दिसून येता. We are happy that he has been removed finally from the cabinet. The fact that they did not remove him when he made a complete mess of the Kala Academy complex, and he was the main stakeholder in making that mess, is something that we are unhappy about. But finally, because of his statements and because he brought out the truth about the bribery matter in the tribal welfare department, he has been finally dropped from the cabinet. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आयकॉनिक कोलवा बीच आता आयकॉनिक उरलो ना. गार्डन केल्ले गायब जाले. नूतनीकरण पुराय इबाड जाला. संबंधित खात्याचे सुवातेर लक्ष ना व्हय प्रस्न पडला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कोलवा बीचार आसात. हो कोलवाचो बीच आसा, हो आयकॉनिक बीच म्हणून फेमस आसा. ह्या बीचाचे नाव जे आसा हो कोलवा आयकॉनिक बीच म्हणले कडेन आसा. ह्या बीचाचेर टुरिझम डिपार्टमेंटान जायते ब्युटिफिकेशन केल्ले, लायटनिंग केल्ल्यो आनी कितें गार्डन म्हूण केल्ले. हांगा पळयलें जाल्यार ते गार्डन ना आनी जे लायटनिंग केल्ले हे पोल जे आसात हे कशे पडपाक लागले ते पळयात. आमच्या फाटल्यान ब्युटिफिकेशन जे पोल आसा पळय कशे कॉलमेन पडले ते पळया तुमी. हांगा हे जे वायर आसा ते लायव्ह आसात. फाल्यां खंयच्या भुरग्यान जर हात लायलो जाल्यार हांगा कितें जावपाक शकता. हांगा हो एकच न्हय, हांगा कितलेशे पोल हे पळय लायनीन पडले कडेन आसात. हे जे पोल आसात हे अशेच पडले कडेन आसात आनी बरें आसा की हांगा कोणाचे पडून कोणाकय काय जालें ना म्हणून. हो जो आयकॉनिक बीच आसा ह्या बीचाचेर देशी विदेशी पर्यटक जे आसात हे हजारांनी दिसा येतात. हांगा इतली गर्दी उरता आनी ह्या गर्दे खातीर हांगा आयकॉनिक बीच म्हणले कडेन आसा. आनी तेच बरोबर आतां आमच्या फाटल्यान पळयात कशे पोल जे आसात ते पडले कडेन आसात. हे पोल पडपाचे कारण म्हणलें जाल्यार हांगा सगळे
जे खारी उदक आणि या खारी उदकाचे जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा वो अशें करून दिल्ले कडेन आसा. हे पयशे वेस्ट हांगा जे मटेरियल यूज करपाक जाय आसता तसले मटेरियल हांगा केले ना आणि तेच खातीर हे पडपाक लागले. हांगा भिडाचे मटेरियल पयलीं पोल आसले भिडाचे ते कांयच जालनासले, बरे असले. पूण बरे असले ते पोल काढून त्यांनी हे ब्युटिफिकेशन करून हे दुसरी घातल्यात आणि ते लोखणां घातल्यान अशें करून पडोन आसात. हांगा जवळ 5-6 पोल आसात ते लायनीन पडले कडेन आसात. गोयच्या फामाद कोलवा बिचार नूतनीकरण केल्ले पूण ताचेर कोणाचेच लक्ष ना हे दिसून येता. लायटीचे खांबे हुमटून पडल्यात, वायरी तशा तश्योच आसात. लोकांचे जिवाकडेन खेळ चलयला. पळयात कोलवा बिचार जाल्ली दुर्दशा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गोंयच्या शेतकारांक दिसता हय शेतां लावपाकच जाय, मळे फुलोवपाकच जाय, ना जाल्यार पोट कशें भरतले, संवसार कसो चलयतले. कष्ट करून प्रामाणिकपणान पोट भरपाची परंपरा आयजय गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. अशीच एक देख आमकां केळबाय कुर्टी गांवच्या शेतकारांची मेळटा. जे शेतकार कष्ट करता खरे पूण त्या कष्टाचें फळ तांकां खरेंच मेळटा हय. पळयात गोवा 365 चो कॅमेरो आयज तुमकां दाखयता कुर्टीचो हो खासा रिपोर्ट. सरकार म्हणटा नोकऱ्या फाटल्यान धांवू नाकात, शेतांनी देवात. तुमचे खातीर कितल्योश्योच सरकारी येवजण्यो तयार आसात. पूण प्रत्यक्षात कृषी खात्याचो वेगळोच अणभव येवपाक लागला. केळबाय कुर्टी शेतकारांनी शेतात घाम गाळपाक सुरवात केल्या खरी, पूण आता कृषी खातें सुस्तेला. दर वर्सा शेतकारांक आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. संबंधीत खाती फकत पळोवणी करता, प्रस्न तडीक लावपाचें आश्वासन दिता पूण खंयचे कडेन कांय ना खंय. आता हे दायज फुडल्या पिळगेन मुखार व्हरपाचे काय ना हे सगळे सरकाराचेर निबून आसा. आमचे जाणटे प्रश्न करतले आमकां खबर ना केन्ना करतले, पूण आतां आमी ते फाटल्यान बापा फाटल्यान आमी चलयतात. आनी रोयत आमकां खूब आसा न्ही, गोसाय रोयतात, तवशी रोयतात, काराट रोयतात, पोडो रोयतात, भेणो भाजी सगळी भाजी रोयतात. तो आमकां थोडे ते भाटकार मातशे आमकां त्रास करतात. कितले वर्सां जाली आमचे झाडे पंचायती आशिल्ले आनी आमचे कडेन आसा ते आमकां खूब त्रास करतात. पूण आतां आमी तुम्ही कूड लागून लागून आमी कोड लागपाक लागून आमी केस घातलेली अटेंडन्सी जवळ जवळ 40 वर्सांनी केस घातलेली आमी. अजून सॉल्व जायना अजून सॉल्व जायना. गव्हर्मेंट कितें दिता तुमकां? ना कांय दिना, गव्हर्मेंट कांय दिना. आमी खूब वार्षिक आमचे पळोवन वयता पूण कोण कांय दिवना आमकां. बियाणे कांय दिना. हांगा रानटी जनावर आमी रानटी जनावरांचो खूब प्रॉब्लेम जाता. पळोवन तो गवो लायट तुटून शॉकलो मेल्लो बी. ह्या बाबत कितें मागणी तुमचे कडेन? एक उपद्रव जावचो ना म्हणून जनावरां कितें तरी आमकां हें करचें जनावर भाशेन संरक्षक बी दिवची. तशी संरक्षण बीन तशें कांय ना. वयसान येवपाक काटेरी तयार मारलेली आसा. अंदाज कितले लोक हांगा आमी भावच घालता, सगळे भावच घालता. पूण ना बाकीचे प्रिय मात्र कितले आमीच घालता. जाता प्रॉफिट जाता बरें जाल्यार आमकां प्रॉफिट जाता. जाय बरें जाता. बरें करपाक जाय. चड पावस पडल्यार इफेक्ट जाता. पावस चड पडलो त्रास जाता, कुसता आनी किडीय लागता. आतां ते वखद बी कांय दिना तुमकां गव्हर्मेंट? आमी स्वता वचून बागेर पूण केन्ना सरकारा कडेन मागलो तरी कितें वार्षिक आमी पळोवपा येता, कोण तरी येता, फक्त येवन पळोवन वयता. कांय ना. जालें ते काडून व्हरता. गोसाळ्याक जालें जाल्यार ते व्हरता आनी परत हाडून फुडें कांय जायना. असो ते कितें मूस लागता हें वाटता तें पळोवन व्हरता आनी मागीर तेजे वखद कांय दिना. ते
दुखत तशें काय नाही काय ना खूप त्रास असतात कित्याक माटो करचे पडटा जशें भुरग्याचे कुयदाद घेता ते कुयदाद घेवचे पडटा एक साधारण शिरेत बांदपाक वर चडोवपाक पडटा ताका माटवार पावस तेजे आमी बरें हें करचें पडटा केअर घेवची पडटा साधारण कितलो कॉस्ट येता हे सगळे लागवड मागीर रिटर्निंग वॉल किंवा वय बी आमचे आमी करता न्ही ते आमचो अंदाज घेतल्या तो हे जायना आमी कितें डेली करता न्ही ते स्वतः तुम्हीच करता वर मेळ्ळा वर वर बरयलो वर भर केले जायना ही विसपा जाय सारे मागीर ते हें खाता तण खाता आनी ते सगळं तुम्ही खणटा खणून हातीन खणटा काय कशें खणटा कुदीन हाजो प्रोसेस कसो मुखार कसो आसता आतां हेका पळयता खणपाक जाय ते बारीक शिरें लावपाक जाय माटवार चडोवपाक जाय माटो खूब टायम लागता म्हणजे माटोळ करपाक जावं इतलें काम तेका आसता नाका जाय दिसता पळोवपाक हें धंदो तेन्ना आमी हें काडून बाजारान घेवता तेन्ना बाजारान कितें काम प्लेट काम पयल्यान प्लेटूच मेळटा आमकां 20 रुपया 10 रुपया अशें जे मागतात पूण आमकां हांगासर पडटा इतले त्रास जाता ना हे कितें पावस येवचे पयलीं तयारी करची तयारी करची पडटली पावसा पयलीं 7 तारखेपर्यंत जून पर्यंत तयारी करची पडटली तुम्ही उदक हाडून शिकता बीन काय शिकवना आमी पावस बेगीन पडलो आनी मागीर कितले तेंपान जाता ही फळां लागवड कितली आता एक महिनो वयतलो म्हळ्यार 1.5 महिन्या सारकी फूल मेळटा मागीर 1.5 महिने सारको त्रास करचे पडटा 1.5 महिने सारको मागीर विकपाचें व्हरून हय जाल्यार म्हळ्यार एक पांच मेळपाक आमकां रेट सारकी मेळना जी आमची मांड कितें आसा हे आतां आमी इतले वर्स जाणटेल्याच्यान रोयतात आतां गव्हर्मेंट पळयता गव्हर्मेंटान परत एकदां सर्वे करची बाबा रोयता काय न रोयता खरेंच रोयता काय हे आतां आमचे जाणटेले रोयताले पयलींच्यान म्हाजो आजो रोयतालो आजो बापूय रोयता ते आमी रोयतात कमीत कमी म्हाका जालें 57 वर्सांनी तरी पूण आजून आमगेलें हें नांवार जायना तेन्ना गव्हर्मेंटान ते एक सर्वे करची हेजी बाबा रोयता काय न रोयता ते खरें तुमचे आसा काय ना तें आता पारंपरीक करताय तुम्ही आमचे चालू दवरला अजून सुद्धा दवरला आमी दवरला सांगू शकना भुरगे दवरतले काय ना दवरतले गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. दारगळी सुकेकुळण जंक्शनाचेर व्हड फोंडकुलां पडल्यात. सुवातेर कितलेशेच अपघातय जाल्यात. व्हड फोंडकुलांनी लोक पडून जखमी जाल्यात. संबंधित खात्यान कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हांगासर फाटल्यान तुमकां हो दिसता तो एक खड्डो पडलेलो आसा. हो खड्डो पडल्यार म्हाका दिसता 4-5 वर्सां जाली तो तसोच आसा. पण म्हाका दिसता हो खड्डो तांकां दिसना. म्हाका दिसता हेतूर कोणें पडल्या उपरांत म्हाका दिसता कोणें दिसतलो तांकां, तेच्या खातीर वाट पळयत रावल्या काय. आतां हे काल हे जर केले जाल्यार सोमतेच जर पॅच केल्लो जाल्यार एक प्रश्न गेल्लो. तेच प्रमाणे पहिल्या पावसाकच नाही तर हे जे हांगा ओव्हरब्रिज बांदताले, हांगा जे रोड करताले, हो जो खड्डो पडला तो आयजूच पडूंक ना. हेका आतां कितले दीस जाले. आयज तुमी ते फातर येयले ते आमी दाखयले, ते क्लीन केले आनी ते उदकाची मातशी सोय करून गेल्या. बरें ओके. पूण हेका तुमी माती कित्याक घालूंक ना, तेका कॉन्क्रीट कित्याक घालूंक ना. तेचो आतां एक्सिडंट जायसर वाट पळयता, तेचो अपघात जायसर कोणाचो हात पांय मोडसर रावता. मागीर ही गोष्ट कित्याक तुमी करिनात. मागीर हे गोष्टी तुमकां आमी दाखयसर रावो नाकात. हे टायम टू टायम करात आनी लोकांक खंय तरी हेच्या पासून तुम्ही संरक्षण दियात. हेचेर असले गोष्टी हे घडोवंक दिवं नाका आनी असलो खंय अपघात जायसर रावो नाका. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार, पळय उरिल्ल्यो खबरो. विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्था मुळगावच्या 60 वारकरी पायवारी करत पंढरपूर वता. 14 दिसांनी विठ्ठल भक्तांची ही पायवारी पंढरपूर पावतली खंय. तांच्या या पायवाटीक लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळटा. पळयात विठ्ठल रखुमाईच्या गजरात वारकरींचे रंगलेले कांय भक्तिमय खीण. राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी जय जय राम
कृष्ण हरी. आणि ही आमची विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्था मुळगाव, ही संस्था सुरू करून आमची दिंडी ही आमची तिसरी वारी. आणि हे वारयेन आम्ही जवळजवळ 60 वारकरी असा. ही आमची वारी ही आळंदीच्या धर्तीचेर, म्हणजे जशी आळंदीन सकाळच्या 5 काकड आरती जाता, जे भजन वारकरी संप्रदायाचे भजन जाता त्या संप्रदायाच्या नियमान आम्ही भजन करत प्रत्येक पाऊल जे हरिनामान घालता. वारेक वचप म्हणजे तीन तुझ्या कुळाचो उद्धार जाता. एकट्यान वारी करप म्हणजे तीन कुळाचो उद्धार तो करून घेता त्या वारयेन. आणि वारयेन जेन्ना तुम्ही चलता तेन्ना हातात नाम आणि गळ्यात ताळ घेऊन अखंड जे पाऊल घालता, प्रत्येक पाऊल हे एक यज्ञ घडटा. आणि प्रत्येक माऊलीच्या पदरान हे कितलेशेच यज्ञ केल्ले फळ मेळटा. आणि ह्या वारयेचे कितलेशेच पुण्य आसा. आणि प्रत्येक माऊलींक ते पुण्य जेन्ना अनुभवता ते अनुभवांच्यान कळटा. ही जी वारी आम्ही घेऊन येता, जवळजवळ आमकां बाकीची वारी कोणाक 13 दीस लागता, कोणाक 14 दीस, कोणाक 15 दीस, आमकां 14 दीस लागता. कारण आम्ही एक कडेन एक व्हॉल करता, एकाच गावान 2 कडे. कारण थंय आमची पुजा अर्चा भरपूर जाता, म्हणजे आदेशभर आमची पुजा जाता थंय देवाची. आणि ताका लागून आमकां 14 दीस लागता. हे जे आमचे वारकरी आसा अशें आमी 2-3 वारी घेवन गेले, पण कोणाकूच आमकां देवान त्रास करूंक ना. खंयचेच हे 3 वारयेन आमकां त्रास करूंक ना. तशी ह्या वर्सा आमी देवी सातेरीचो कौल घेतला, देवी केळबाईचो कौल घेतला आणि त्यांच्या आशीर्वादान आमी भायर सरल्या ही वारी घेवन. ही विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्था जी आहा, जी मुळगांव डिचोली गोवा, ही आमी जी सुनीता माऊली, हांव संजय गांवकर माऊली, तशेंच आमची स्नेहा आसा, ही मोगे माऊली, दिपाली, जायते रुपेश आहा, आमचो समीर, सगळ्यांच्या सहकार्य, आमचो दंडाधिकारी जो अविलाश म्हणून आसा, आणि भजनी मंडळ आमचे आहा. तितून सगळे जाण अशे आहा की सगळे हे वारयेन आमकां सहभागी बरे सहकार्य करता. नाचत पंढर जाऊया, जय हरी विठ्ठल म्हणूया, नाचत पंढरी जाऊया. जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल. नाम विठोबाचे घेऊया, नाम विठोबाचे घेऊया रे, नाम विठोबाचे घेऊया. विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगावकार आणि सानिका नागवेकर. बिरेस्तारा गोंयांत चड प्रमाणात सुके वातावरण उरतले. शुक्रार मेरेन हलक्या पावसाची पद्दत कायम उरपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन येता ते सप्तका खातीर येल्लो अलर्ट जारी करून कांय कडेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. गोंयचो मॉन्सून परतून एकदा उणो जाल्ल्यान आयएमडीन सप्तकाच्या शेवटाक पावस दुबळो आसतलो असो अदमास उक्तायला. कांय वाठारांनी विखुरिल्ल्या हलक्या पावसाची शक्यताय आसली तरी राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी नितळ मळब आसतले. प्रवासाचे प्रमाण उणे जाले तरी फुडले 6 दीस येल्लो अलर्ट लागू आसतलो. गोंयांत 24 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट. हवामान खात्यान दिले शिटकावणी. पावस पडपाची शक्यताय. कांय कडेन उटंगराचो पावस. दिसाचे तापमान वाडूं येता. दनपारां नितळ मळब. दिसाच्या वेळार तापमान 31 डिग्री सेल्सियस. उणे तापमान 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेची कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.